हांव भावेश सुनील जांभोलेकार। आयज आमचो जांभोलेचो गुलाल बड्या उमेदीन पार पडला आणि भोवसंख्य अशे लोक म्हणजे आमकां दिसतालें की शाळेच्या कारणाक लागून लोक कमी जातले किंवा एक्झामी आसा हेका लागून काळ कमी जातले, तशें कांय ना। पूण दामबाबाचेर विश्वास दवरून प्रत्येक जाण आपल्याक जाता तशें येवन हांगा गुलाल खेळ्ळा आणि आपली जे मागणें आसा ते गुलाल रुपींतल्यान दामबाबा कडेन मागला आणि दामबाबान तसोच तेंचेर आशिर्वाद दिल्लो आसा। ज्या ज्या लोकांची मनाची जी कामना आसा त्यो सगळ्यो दामबाब आयज पूर्ण करतलो। हांव मंजुनाथ दुकलो, दामोदर देवस्थानाचो अध्यक्ष। सकाळी पासून भाविक येत आसात। ह्या फावट ट्रॅफिकाचो अरेंजमेंट केल्लो आमी पार्किंगाचो, तो सक्सेसफूल जाला। लोकांक पार्किंग मेळटा, गाडयांचो मुवमेंट सुरळीत आसा। लोक भेटेक येतात, तेही एक 5 मिनटां भितर भेट घेवन 5 ते 10 मिनटां भितर लोक भेट घेवन भायर सरतात। जेवणाची हांगा लायन सारकी सिस्टमॅटीक चालू आसा। लोक पिंक म्हणजे सध्या तरी कावंटराचेर सगळ्या पिंक कलरच वापरप चालू आसा। म्हणजे आमी काल बायट दिल्लो, पयर बायट दिल्लो, ताजो इफेक्ट जाला। सद्या पर्यंत अजून पर्यंत गुलाल बरो चलता। लोक कोण येतात आनी गुलाल बरे भशेन एन्जॉय करचो। सिस्टमॅटीक आसा ते म्हणजे सिस्टम चालू आसा। पुलिसांनी ह्या फावट बरो नेट दिला आनी सगळें सिस्टमॅटीक चालू आसा। शिगमो जो आसा तो मडगांवां केडी त्या निवासस्थानी गुरुवारा नाल्ल दवरतात आनी बिरेस्तारा घेवन तो हांगा जांबावले येता। थंयच्यान ती शिगम्याची सुरवात जाता आनी फाल्यां घोळपेट जातकीर ती शिगम्याची सांगता जाता। म्हळ्यार बिरेस्तार गुरुवाराक सांजचे सगळे सोंपता। मुख्य म्हणजे हो शिगमो आमचे खास करून मडगांवकार वास्कोकाराचो शिगमो। पूण बरें दिसता की सगळे गोंयची जनता जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं हांगा पार्टिसिपेट जाता आनी मोठ्या दबाज्यान हो शिगमो मनयता। आतां दामबाबाचेर सगळ्यांचो विश्वास आनी दामबाब तो वेवस्थीत आपल्यालो शिगमो बरे भशेन करून घेता।